I'm feeling very happy to come for offline classes again. And while coming, we followed all the SOPs. And due to pandemic, we had online classes. But throughout the online classes, teacher helped us, and they helped us to solve our doubts. And I wish my friends all the best for their offline exams. I feel very lucky to come back to school because I consider offline classes are better than online classes. But our teachers had tried our best to teach us to solve our doubts. So I'm waiting to meet all my friends by taking all the SOPs by our school. आमचे भुरगे अजूनही वॅक्सिनेटेड ना, एक सुद्धा वॅक्सिन आमच्या भुरग्यांची जाऊ ना. दे आर बिलो 18 आणि त्यांची एक वॅक्सिन जाऊ ना. स्कूल स्टार्ट करसोर डिसिजन घेला आमकां पेरंट्सा कॉन्फिडन्सा घेनासतना हो डिसिजन घेला. आमची एक सुद्धा मिटींग सुद्धा करू ना. आमकां मातशें तरी कॉन्फिडन्सा घेवंक जाय आशिल्लें. ओके तुम्ही बाकीचे जाले म्हटल्यार बाकीचे स्कूल सुद्धा अजूनही चालू जाऊ ना. इफ ईच अँड एवरी स्कूल स्टार्ट जाता जाल्यार तरी आमी चिंतता आशिल्ले की तुमी कितें तरी. आनी वॉट आर युअर प्रोटोकॉल्स? यू हॅव नॉट टोल्ड अस की तुमचे प्रोटोकॉल्स किती आसा. तुम्ही हो नियम सदां पाळटलो तो सुद्धा आमकां खबर ना. आज तुम्ही सोशल डिस्टन्सिंग म्हणटा, आमी पळयता भुरग्यांक सोशल डिस्टन्सिंग, हेका सोशल डिस्टन्सिंग म्हणटा तुमी. ही सोशल डिस्टन्सिंग आसा. फाल्यां आतां स्कूल सुटले उपरांत भुरगीं सोशल डिस्टन्सिंगान भायर येतली. तेजी जबाबदारी कोण घेतलो? आमच्या भुरग्यांक कितें जालां, कोण रिस्पॉन्सिबल आसा? तेजें उत्तर आमकां दिवपाक जाय. तुम्ही प्रिन्सिपल कडेन बी गेल्लेले? प्रिन्सिपल आमकां कांयच कॉन्टॅक्ट ना. आमकां फक्त एक मॅसेज घायलान भुरग्याल तो बी स्कूल ग्रुपान की तुमचें स्कूल स्टार्ट जातलें. आमकां पेरंट्सा एक क्वेश्चन सुद्दां करूं ना की तुमी भुरग्यांक धाडटली अदरवायज धाडना म्हणून. आनी तुमी दितानाच सांगला की स्ट्रिक्टली यू हॅव टू अटेंड द स्कूल. म्हळ्यार तुमी कितें करता? तुमचें राज्य करता म्हणून जालना. यू आर फोर्सिंग द चिल्ड्रन्स टू कम टू द स्कूल. तुमच्या पेरंट्साचेर सुद्दां तुमी हें घेना की तुमकां बाबा भुरग्यांक धाडपाक जाय की ना. तुमी हें सुद्दां विचारूं ना की ते भुरगीं बरें आसा काय बरें ना. थंडी जाला, जोर येयला, कितें विचारूं ना. आमकां सर्क्युलर कांयच येवूं ना. ओन्ली मॅसेज धाडल्या मांडे स्कूल स्टार्ट म्हणून. पेरंट्सान टिचरीन कॉन्फिडन्सान घेवूं ना. आतां आमची भुरगीं इस्कॉलान सेफ म्हूण कितें गॅरंटी आहा? हे गव्हर्मेंटान पळोवपाक जाय. कित्याक एड्युकेशन डिपार्टमेंटा सर्क्युलर पासून तेणी दाखोवना आमकां. विदावट इन्फॉर्म एनीथींग डायरेक्ट तेणी एग्जाम घेला. एक्चुली टिचरांचे आनी स्टुडंटांचे पयलीं कॉन्वर्सेशन जावपाक जाय भुरग्यांच्या आनी टिचरी मदें. काय ना, डायरेक्ट फर्स्ट सायन्स पेपर जाला फ्रायडे, सॅटर्डे ऑफ केला आनी मांडे समजा क्लासीन एग्जाम म्हणलें. हें सारकी न्ही. हेजेर गव्हर्मेंटान कितें एक्शन घेवपाकूच जाय. डिपार्टमेंटान सांगलें की जर 9थाची आनी 10थाची एग्जाम्स ऑफलायन घेवपाचे, तेन्ना आमचे पेरंट्स मातशे हे जाले, म्हणजे ते मातशे भिलेत. कित्याक ऑफलायन तेन्ना येता तेन्ना भुरग्यांचे जितके आमी ऑनलायन क्लासीस घेतली तितून कितें डावट आसतलो ते आमच्या स्कुला कडेन एप्रोच जाले. आनी तेंच्यांनी सांगलें की मॅडम कितें तरी करात आमच्या भुरग्यां खातीर, क्लासीस तरी घेयात. तेजे प्रमाणे आमी PTA मिटींग आपयली, पेरंट्साक आपयली आनी तेंच्या सहमतान आमी इन सप्टेंबरान आमी क्लासीस स्टार्ट केल्ली. जशें करून 10थाची आमची 4 डिविजन आसा, AB अशें ऑल्टरनेट क्लासीस. आयज तर AB आपयले जाल्यार फाल्यां आमी CD आपून करून आमी ऑनलायन क्लास म्हणजे रेगुलर क्लासीस आमी स्टार्ट केल्ल्यो 9थाचे आनी 10थाचे. आनी ही बरी एक गजाल एक डिपार्टमेंटान आमच्या गव्हर्मेंटान काडली की म्हणजे सोमारच्यान आयच्यान म्हणजे ऑफलायन क्लास म्हणजे क्लासीस रेगुलर क्लासीस भरच्यो. आनी आमच्यो आयज क्लासी म्हणजे आमी आयच्यान आमची एग्जाम स्टार्ट जाल्ली जाता आनी 26 आमची लास्ट आसा. तेन्ना आमी जेन्ना स्कूल रिओपन जातले 17 नोव्हेंबर तेन्ना आमी रेगुलर क्लासीस भरतले.